राष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा, भाऊसाहेब बांदोडकरांचा, प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आमचो जो आमदार आहा सध्यान बाबू आजगावकर आहा वो निष्क्रिय आहा, फक्त काय ना वो लोकांचे पाड घातले, 5-5 वर्सां जाली पाड घातले आणि तो आता सांगता आपण किती चूक केली ती सांगा। आता चूक केली 5 वर्सां तू चुकी करता लोकांक आता विचारता आपण किती चूक केली ती। फाटल्या 10 वर्सां पयलीं तो मंत्री असताना हांगासर ह्या गावान हांगासर इंडस्ट्री पास केली तेणी, हांगासर ग्रामसभेक आम्ही धारगडच्यांनी सगळ्यांनी मोर्चावर विरोध केलो तेन्ना ही इंडस्ट्री हांगासरली बंद केली तेणी। हांगासर पळय लागीत पळय सुक्या कुंडान तेणी हे हाडला डेल्टिन कॅसिनो आणि आपल्याक खबर ना म्हणून सांगता तो मुख्यमंत्र्याचे नाव सांगता आणि विश्वजिताचे नाव सांगता। हो कितें कॅसिनो ज्या वक्तार पास केलो त्या वक्तार थंयसर न्हिदलेलो प्रवीण रावला हे पेडणेकारांनी केला। प्रवीण रावला हो पेडणेकारांनी केला आणि पेडणेकारांक खबर आसा एकदा दिल्लो शब्द खरो करपाचो, एकट्याक हाडप आनी दुसऱ्याक उडोवप। त्या हल्लेकाराक हाडलेलो बाबूक उडयल्लो 16,000 मतांनी। जर बाबू तूं तुज्या हिमतीच्या निवडान येता तर 5 वर्सां 16,000 मतांनी तूं मडगांव कित्याक गेलो? आनी तीच परिस्थिती आयज तुजेर येयली। त्या हल्लेकाराच्या रुपान दुसरो तो राजन हल्लेकार आनी हो प्रवीण हल्लेकार तुका उडोवच्या खातीर सज्ज जाल्लो आसा। तेन्नाच हेची फुडली पावलां